माझे नाव गुरुदास पांडे, हांव पारसे गांवचो एक नागरीक. सांग सोदता की आज आमी आसा पारसे गांवान बामणवाड्यार जो बाबूचो गाडो आसा त्या बाबूच्या गाड्यात हांगासर तुमी पळोवंक शकतात की एक ट्रक जो आसा तो सारको रोमलो आसा. व्हिलां जी आसा ती सारखे जे धारे आसले रस्त्याचे त्या रस्त्याच्या धारेक सारखे शिराकलेले आसा आणि हो ट्रक केन्ना पडत तेवटेन तोय आता कळचो ना. आता एक डेंजर क्रिटिकल कंडिशन आमच्या रस्त्यांची पारसे गांवांत जाल्लेली आसा, ज्याच्या कारणान आमचे गाडये ताका फोर व्हिलर आमी जे घेवन वयता ते ताका जर सायटीक घेतले जाल्यार कोलांटले किंवा ते रस्त्यांनी रोमतले. त्या खातीर सरकारान हेचेर बेगींतल्या बेगीन आमी कितलीदां सांगता सरकाराक की बाबा हे रस्ते जे आसा सोलिंग करा करा करा, पण अजून पर्यंत तेजेर कांयच एक्शन जालेली ना. परत एकदा सरकाराकडे विनंती करता की त्यांच्यानी हेचेर लक्ष दिवन हे रस्ते जे आसा पळय ते धारे जे आसा सोलिंग जे आसा ते करून तुम्ही घेवपाचे. अंडर केबलिंग करपा खातीर जे रस्ते आमचे फोडले पारसे गांवांत ते रस्ते सध्या सोलिंग जे केले ते बेश्टी करपा धाडून ते गेल्लेले. खंय कुडक्यांनी करपा धाडली आणि गेले. आता ते गाडये जे आसा ते तेजे वरसून वयतात आणि ती वचून ती करपा जी आसा ती उसळून पडली आणि ते करपा खातीर कांयच ना आता.